थोडे दीस उरले आहेत झेडपी 5 वर्सां कंप्लीट जावपाक आनी ऑलरेडी झेडपीचे कोड आतां येतलो आनी इलेक्शनां 1 म्हयनो आसतलो। पूण म्हाका दिसता एक म्हाजे इतले वर्साचे पॉलिटिकल टेन्युरा भितर एक झेडपी जशें आज किशोर बाबान सांगलां म्हणजे जिल्हा परिशद पयलीं नाशिल्ली पूण 5 टर्म जिल्हा परिशद जाले आनी हे 5 टर्मांतले जिल्हा परिशदाचे हे वाठाराचे जे कुचड्या वाठार आमी म्हणटा तितून आमकां 2 पंचायत, एक शेल्डे पंचायत, आसोळ्ळे पंचायत आमच्या मतदारसंघाची आणि एक केप्यां मतदारसंघाची आवेडे कुटुंबी पंचायत, 3 पंचायती म्हणून हो जिल्हा परिशदाचो मेंबर आमी निवडून आणलो। सरकारान मागीर ताका डेप्युटी अध्यक्ष केलो झेडपीचो साऊथ गोवाचो आणि आज जेन्ना डिक्लेअर करता की झेडपीचे इलेक्शन येतली तेजे सगळ्याची इच्छा आसा, आमची इच्छा आसा। पूण हे करता तेन्ना एक विशय आसता की सिद्धार्थ बाबान कितें कामां केली आणि वेगळे वेगळे कामां करता तेन्ना ती दिसपा सारकी कामां आज आसा, कोण सांगू शकना की तेणें कांय काम करूना अशें। सो तेजे खातीर हांव ताका पयलीं सुवातेर जी संकल्पना दवरली हांवें ताका पयलींच कंडिशन घातलें की लोकांक हांगा गटर आनी कितें बांदून असली गोश्टी करप ना। आमी काम करता ती खंय तरी लोकांक त्रास जाता आनी तांकां बरी सुविधा आसपाक जाय असली आमी कामां करपाक जाय। आनी ह्या वाठारांत म्हाका दिसता तेणें खुबशीं कामां केली, जशें हें एक काम आसा, तशें चिल्ड्रन्स पार्क काम आसा, देवळा कडेन तेणें टॉयलेट रूम बांदले, तशें मागीर तुजें आमचें आनीक मसण अशीच केल्ली आसा। अशें करून खूब हेच पंचायतीन म्हाका दिसता 7-8 कामां आसतलीं तर तेणें केल्लीं आसा। आमचे भारतीय जनता पार्टी व्हडली पार्टी देशाची आनी हितून भितर आमी फक्त सजेस्ट करूंक शकता आनी आमी जे कोण नांवां येयल्या आज मंडल अध्यक्ष आमचे वांगडा आसा, आमचे बाकीचे सिनियर कार्यकर्ते आसा, जी नांवां येयल्या आमी पार्टीक फाल्यां दितले आनी मागीर पार्टी आपणाचे खंयचे कितें विचारून करपी कार्यकर्त्याक विचारून वा जेंका कोणाक विचारपाक जाय तेंची पुलीस रिपोर्ट बाकीचे गोश्टी करून ते डिसायड करतले। सो आज हांव परतून एकदां म्हाका पयलो हे इनॉग्रेशन केलां, म्हाका खबर आसा की हांगा उदकाचो व्हडलो इशू ना, आमी सगळे सॉर्ट आउट केल्ले आसा। तरी आसतना म्हाका दिसता एक इल्लीशी टँक जावपाक जाय, स्टोरेज, उदक जेन्ना जाय केन्ना उदक ना तेन्ना त्रास जातले। टॅप आतां ओपन करून पळयलो उदक येता पूण केन्ना उदक आसना तेन्ना एक सोय जावपाक जाय अशें आमी व्हडार तशेंच आमी केल्लें आसा, व्हडार समितीन केल्लें आसा, तेय सुदारणी केला। सो हांगा मे बी फुडें मागीर एक गोश्ट जशें मनोजाक सांगता कित्याक तेजी आवय हांगा पंच आसा, हांव ताका रिक्वेस्ट करता की उदकाची टँक बसून हांगा एक विशय हो केन्ना तरी गरज पडटा तेन्ना हांगा। तशेंच लाकडां जे आज तुमी स्टोर रूम केला लाकडां दवरपाक, हेजे खातीर आमकां तुमकां जर हेल्प जाय म्हजो की लाकडां दवरून हांव नको, तुमी एक कमिटी आसता हो कितें आसा म्हाका खबर ना पूण कमिटी जर देखून ना तुमी ती आमी करून घेवया त्या दिसांनी। आनी इतलेंच मागता की मतदारसंघाची डेव्हलपमेंटां खूब चालू आसा आनी करता तेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट ना जाल्यार फुडें वचना। सो तांकां लागून तुमकां सगळ्यांक अनेकदां जे हांगा म्हाका दिसता एक 6 वर्सां पयलीं हांगा हांवें परतून हांगा पेवर बी घालून ब्युटिफिकेशन केल्लें पूण खंय तरी आनी कितें कमी पडटली, शेड बसपाची नाशिल्ली ही आज म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबान आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरें काम केल्लें, हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा। आनी टायमार करून दिला की एक 37 कामां तेणें मतदारसंघान घेतली, म्हणजे आपणाच्या मतदारसंघान घेतली ती आमच्या मतदारसंघान आसा थोडी, ऑलमोस्ट 70% आमच्या, 30% आवेडे कुटुंबी आसतली पूण बरी कामां तेणी केली म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी तुमकांय सगळ्यांक देव मातेची आसा कशी आसा आनी केन्ना रेन्युवेट करूंक पडटा आनी तेन्ना ही सनद सर्टिफिकेट तुमी घेवची। सो तुमचे भितर जर सगळें अंडरस्टँडींग आसा जाल्यार आमचे कडेन फॉर्मां आसा, हांव तुमकां सांगता आनी ती सनद सर्टिफिकेट घेतली जाल्यार फाल्यां हे सनद तितून भितर एरिया घर आसता तुमकां रिकन्स्ट्रक्शना फक्त मागीर TCPचें परमिशन नाका, कोणाचें पंचायतीन प्लॅन घातलो आनी इवन TCPन घातलो ग्राउंड+1 करपाक, ग्राउंड+2 करपाक, ती ऑटोमॅटिकली NOC जाता आनी अनकायदेशीर जायना। सो ही गोश्टी तुमच्या लक्षांत हाडटा की जे तुमचें घर आसा ताका रेग्युलरायज करून घेवचें। कायदे खूब बदलता, हायकोर्ट जशें आज पळयता पळय हायकोर्ट इंटरव्यून गेला, आज कोणें लोक घर बांदता तांकां लायट आनी उदक आमी दिवंक शकना। सरकारान हेल्थ एक्ट काडलो तो हायकोर्टान विड्रॉ केला, आज लोक आमकां ब्लेम करता। पयर म्हाका ऑफिसान येवपाक लागल्या की आमकां उदक आनी लायट मेळना कित्याक आमचें घर आमचो जागो, पूण हितून भितर हायकोर्ट जेन्ना इंटरफियर करता, सुप्रीम कोर्ट करता तेन्ना ह्यो गोश्टी आंगार येता। सो तुमी हो जी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते म्हजें घर अंडर जे कोण 1972चे पयलीं घरां बांदल्या ती सर्वे प्लॅन लागलेली आसा, तुमी मॉडिफिकेशन केल्या ती रेग्युलर जाता। जे कोण 1972च्या फाटल्यान बांदल्या अप टू 2014 फेब्रुवारी ज्यांचे जाग्याचे आपणाचे जाणटेल्याचें नांव आसा तितून भितरय ती रेग्युलर जाता।
सो अशें करून जे कोणा कडेन आसा कितें आसा तेणें फक्त सर्वे नंबर देखून खबर आसा जाल्यार म्हाका येवन सांगलां हांव डावनलोड करून तुमकां 114 आनी सर्वे प्लॅन दिता हे भशेन आमी फुडें हे स्टेप करूं शकता. स्कीम ओपन आसा 1 वर्स पासून. पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक तुमी एकामेका कडेन चर्चा करून रेग्युलेशन घर म्हणल्यार कितें सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसलें तुजे घराक व्हॅल्यू येता. आज जेन्ना केन्ना आमकां केन्ना गरज पडटा पयशांची आमचे कडेन घर आसा पूण ते बँकेक मॉर्गेज जायना कित्याक मॉर्गेज जायना कित्याक ते मागता ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट सनद मागता हें आमचे कडेन ना. एक्चुअली घर आमचें पूण ते ना. पूण आज हो तुटी जी आसा ही काबार करपाक जाय जाल्यार तुमी फुडें येवपाक जाय आनी हांव तुमकां आमचो पंच सदस्य आमी सगळे आमी हेल्प करपाक रेडी आसतले तेन्ना तुमी हें लक्षांत घालचें. आमकां दिसता कांयच फायदो ना अशें चिंतनाका. आज हांव तुमकां सांगता रिक्वेस्ट करता सगळे कितें चडशे जाणटेशे आसा भुरगे जाणटे लोक आसा आमचे मदें आनी जे वयेचे आसा हेणी समज घेवन हे भितर सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतली फाल्यां तुमकां हे सगळे बरे भशेन फुडाराक बऱ्याक पडटले. पूण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता व्हडलो खर्च जायना. हे 1972 पयलीं आसा फक्त 2000 रुपया खर्च जाता आनी 2014 फेब्रुवारी 2014 फेब्रुवारी प्रूव करपाक जाय तर लायटी बील आनी उदकाचें बील दोनूच गोश्टी जाय. 114 तुजें कोणाचें नांव आसूं म्हणजे जाणटेल्याचें नांव आसूं तर तुमचें घर रेग्युलर जाता. तशें आज हांगा कोमिदानीच्या जाग्यार घर बांदलेलें आसा थोड्यांनी हांवें तेणी ऑलरेडी 2 जाणांनी 3 जाणांनी फॉर्म वयल्या ती कोमिदानीच्या नांवार जी घरां आसा ती रेग्युलर जाता. कोमिदानी NOC दिवपाचें आनी ताका ते कोमिदानी जे तेन्नाचो एन्क्रोचमेंट जालो ते पयशे दिवपाक जाय. सो ह्योय जाता. गव्हर्मेंट लँड जर म्हाका दिसना हांगा आसा पूण गव्हर्मेंट लँडा भितर एन्क्रोचमेंट जे आसा तेय रेग्युलर जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कोणाक जर दिसता आपणाचें घर करपाक जाय फुडल्या एका पिढे खातीर कित्याक ही घरां सदांच उरची ना. सनद आनी TCP लायसन्स ही सनद घेतली जाल्यार फुडें मागीर तुजें TCP लायसन्स व्हडलो फॉर्मेलिटी लागना तुजें ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 बांदपाक. आनी कोणाचें घर जर दिसता व्हडलें आसा ताका अप टू 600 स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे 600 स्क्वेअर मिटर पासून रेग्युलर जाता पंचायत एरिया म्युन्सिपालिटी एरिया 1000 स्क्वेअर मिटर. सो ह्यो सगळ्यांनी तुमी पंचायत मेंबरा कडेन मागता ही तुजे वार्डांत तशे खुबशे लोक आसा. हितून 1972 पयलीं आमी म्हणटा भाटकार आनी मुणकार आमी म्हणटा आमचें रिलेशन बरें आहा. थोडे मुणकार म्हणटा की भाटकारा कडेन आमकां झगडी करना आमकां नाका. पूण 1972 भाटकाराक जी परमिशनाची गरज ना. सर्वे प्लॅनार जर घर लागला आनी 114 नांव येयलां जाल्यार ती ऑटोमॅटिकली पयलीं आमकां मुणकार म्हूण डिक्लेअर करूंक पडटलें. हो आतां बदल आयला कायद्यान हितून भितर सनद आनी आपणाचें हें मेळटा सनद आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळटा त्या घराची डायरेक्ट एप्लिकेशन करून. भाटकाराची NOC गरज ना. भाटकाराक तुमी दुखयना कित्याक तुमी मुणकारा कायद्या भितर तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा. सो तुमी फक्त आतां घर आनी तो एरिया करता. सो हेजेर तुमी मातशें लक्ष घालून हे करून घेवचें कित्याक सदांची स्किमी आसना आनी आसता तेन्ना लायव्ह आसता तुमी करून घेवचें अशें विनंती करता. सहकार्यान आमदाराच्या सहकार्यान पंचायतीच्या सगळ्याच्या सहकार्यान तेन्ना खंय तरी एक मनाक दिसतालें की ज्यो गोश्टी आमी भोंवता आसतना लोकां मदीं उलयता आसतना ज्यो गोश्टी आमकां केन्नाय सांगिल्ल्यो आनी पंचायतीन सांगिल्ल्यो आमदारान सांगिल्ल्यो त्यो गोश्टी थोड्यो तरी केन्ना करतलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता म्हाका सांगपाकूय उमेद जाता आनी हें जाता की कितल्योश्योच गोश्टी आज तुमच्या सहकार्यान म्हाका तश्यो आमदाराच्या सहकार्यान पंचायतीच्या सहकार्यान आनी तुमच्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान ज्यो गोश्टी आमी मनात चिंतल्यो त्यो गोश्टी आज खऱ्यांनी दिवपाक पावल्यो. आनी हे आमचे क्रेमेटोरियम हे करता आसतना एक सदांच पयलीं साकून मागीर आमी जेन्ना मरण आसता त्याच टायमार आमची खूब डिस्कशन जाता कितें करप व्हरप हें तें. आनी आमी जेन्ना पयलीं म्हणटा आमी म्हाका दिसता तोंड मारपाक क्रेमेटोरियमाक सोदपाक मनीस धांवता मागीर तोंड मारपाक लांकडां अशें करून ज्या घराचेर जे परिस्थिती आयिल्ली आसा तेजे कोण तरी कोणाक सोदप ते तोंड मारप हे ते सगळी गोश्टी एक कडेन करप आनी त्या टायमार सगळें टेन्स आसता. पयलीं म्हळ्यार म्हाका सदांच हांव क्रेमेटोरियमाक पळयता की केन्नाय गेले पावस जालो की ते तोंड वाडटा आनी परिस्थिती आसना की थंय सगळ्या लोकांनी येवपाचें आनी मरण करपाक खूब त्रास जाता. म्हणटकीर त्या हितून रिनोवेट करून दवरप आनी जेन्ना ही परिस्थिती येता तेन्ना आयली बरोबर सगळी सोयी सगळी जावपाक जाय. ह्या हितूंतल्यान जेन्ना हो क्रेमेटोरियम सुद्दां आमी पळयलो मनोज बाब आसले आमदार आसले सगळ्यांनी पळयलो तेन्ना हो रिनोवेट जावपाक जाय. एक शेड जी आसा आमगेले लांकडां दवरपाक जावपाक जाय बसपाचें एक सारकें जावपाक जाय आनी सकयल जें आसा फूल जर तर सिमेंट घालीत जाल्यार केन्नाय तोंड मारपाचें हें आनी आसची ना. आनी जी सोय जाय हांगा ती जातली अशें म्हणून ह्या हातूंतल्यान आमी एक प्लॅनिंग बरो केलो आमदारान आमचे मनोज बाब आनीक आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळीं जाण मेळोन हें प्लॅनिंग केलां. आनी आयज हें तुमकां हें जे जिल्हा पंचायतींतल्यान दिवपाक मेळ्ळां तें मनाक दिसता की तुमकां हें आवडटलें आनीक आवडलें आसतलें. एक
आमचे 37 हे काम आणि 3 काम जे आसा आतां 3 काम जे आसा चालू आसा ती कोडाक लागून म्हाका दिसता इनोव्हेशन करपाक मेळचें ना पूण मनाक एक खऱ्यांनी उमेद जाता जे 5 वर्सां तुमी आमदारान आनी भारतीय जनता पक्षान आमकां दिली ह्या खुर्चेर बसून काम करपाक कितें तरी दिलें त्या हातूंतल्यान एक बरी कामां लोकां मदीं कनेक्ट जावपाक म्हाका दिसता मेळ्ळें आनी लोकां मदीं ते फंड्स येता ते कमी फंड्स आमकां जिल्हा पंचायतीक सदांच कमी फंड्स येताले आनी ह्या खेपे सुद्दां एक हांव आमचे सीएमाक हांव दोतोराक आनीक आमदाराक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमकां जाय तेन्ना जाय त्या टायमार आमकां फंड मेळ्ळो म्हणून ही आयज म्हाका दिसता आयज जिल्हा पंचायत इतली बरी आमगे कामां करपाक पावली.